माकाबेवांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जुडासान आनी ताच्या भावांनी म्हणलें, आतां आमच्या दुस्मानांचेर आमी जोयत व्हेले म्हणटूच वयर वचून देव मंदीर नितळ करुया आनी ताचें समर्पण करुया. अशें सगळ्या लस्कराक एकठांय करून ते सियोन दोंगरार चडले. किसलेव म्हणलोल्या 9व्या म्हयन्याच्या 25वेर आनी 148व्या वर्सा त्या फांत्या बारार उठले आनी आपणे बांदलोले होमाचे 9वे वेदीर सोमुर्ती प्रमाणे एक योद्न भेटयलो. अनभवट्यांनी वेदी बोश्टायलोली त्याच वर्साच्या काळार आनी त्याच दिसा वेणूच्या, किन्नोरींच्या आनी कांसाल्यांच्या आवाजार वेदीची संस्कारणी केली. आपणाक इतली येशवंत केली म्हूण देवाक नमस्कार करूंक आनी आर्गां दिवंक सगळो लोक सोरपोट पडलो. खुशालकायेन होम करून आनी वाकाणणीचे आनी दिनवासणीचे योद्न भेटोवन 8 दीस पर्यान तांणी वेदीची संस्कारणी समोरबील. मंदिराचो फुडलो भाग भांगाराचे मुकुटांनी आनी सुपुल्या दालांनी नेटयलो. दारवंटे आनी रावपाचे कुडां दुरुश्ट केली आनी तांकां दारां लायलीं. लोकां मदें व्हड खुशालकाय वसताली आनी अनभवट्यांनी केल्ली निंदा तांणी काडून उडयली. जुडासान, ताच्या भावांनी आनी इस्रायलाच्या आख्खे सोबेन असो एक कायदो मानून घेतलो की 2 वर्सां नेमलोल्या काळार किसलेव म्हयन्याच्या 25वे थावन सुरू करून 8 दीस पर्यान खुशालकायेन आनी संतोशान वेदीची संस्कारणी पाडची. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या वर्त्या नांवांक आमी मान दिताव देवा. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजां इस्रायलाच्या देवा, तुजें नांव व्हड जावं सासणांच्या सासणांक. जबाब. तुज्या वर्त्या नांवांक आमी मान दिताव देवा. तूंच वर्तो, तूंच पोदवेदार, तूंच वैभवी, तूंच जोयतीवंत, तूंच मोहिमेवंत. मळबार आनी प्रितुमेचेर आसा तें सगळें तुजेंच. जबाब. तुज्या वर्त्या नांवांक आमी मान दिताव देवा. राजवतकी तुजीच सर्वेस्परा, सगळ्या वोन तूं व्हरतो. व्हडल्यांतलो व्हडलो गिरेस्तकाय आनी व्हडवीक तुज्या हातांतल्यो देंवतात. जबाब. तुज्या वर्त्या नांवांक आमी मान दिताव देवा. सोगटा सर्वांचेर तूंच राजवत चलयताय. तुज्या हातांत आसा पदवी आनी बळ. सगल्यांक व्हड करता आनी बळ दिता तो तूंच. जबाब. तुज्या वर्त्या नांवांक आमी मान दिताव देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्यांचें घर अशें बरयलोलें आसा, पूण तुमी त्या चोरांचें दोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पुर्जेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताचीं उतरां आयकूंक भुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ मुखेल वोळ तो लागीं पावता शार नोदरेक पडटोच जेजू दुखांनी रडलो. नियाळाक आदार अँडरसन हो क्रिस्ती जवान जेन्ना तो शिमेचेर आपले देसा खातीर झगडूंक वता तेन्ना आपूण करतलो तो वावर आतां आपल्याक करूंक मेळचो ना म्हूण जायतो खोंती दुखी जावन वता. जायतीं वर्सां ताणें सॅक्रिस्टीन कसो बरो वावर थंय केलो, पूण जेन्ना तो आतां 20 वर्सांनी परतलो तेन्ना आपली देव मंदीर पळोवन तो दुखांनी रडलो, कित्याक तें देव मंदीर आतां पवित्र उरूंक ना, पूण कॉफी हावस सेंटर जालें. लोक मिसाक येनासलो, धर्म सोडून जियेतालो. आयज मनशां लागीं देव ना पूण दुडू आसा, भावार्थ ना पूण भांगर आसा, एकचार ना पूण एकदम जिवीत जियेता. कसलो फायदो जेन्ना आमकां मनीसपण ना, पूण आमी आमचो धर्म, आमचें घर आनी आमची अस्मिताय सोंपयल्या. सगळ्यावन व्हडलो दर म्हळ्यार मनीसपण. हेंच आमचें जिवीत चलयता आनी सांबाळटा. मनीसपणान आसलो मनीस केन्नाच देवा मुखार रडना, कित्याक ताका देवाचो मान आनी भावार्थ आसता. शुभ वर्तमानान जेजू देव मंदिराचें वर्तेपण दाखोवन दिता आनी तिचें मोल न्हय दुडवान, भांगारान वा पदवेन, पूण देवाच्या पवित्र आसणे आनी पोरजेच्या एकचारान ताका मोल आनी मान दिता. मागणें आमी देव मंदिराची पवित्राय सदांच मागण्यांन, भावार्थान आनी एकचारान सांबाळूंक आमचेशी तूं राव जेजू.